जिव्या उंड्या स्वादिक सप्ता तुझे आराधन करता आवानी मुझे सगळे घराणे तुझे आराधन करता जिव्या उंड्या स्वादिक सप्ता तुझे आराधन करता सगळे घराणे तुझे आराधन करता आवानी मोचे सगळे घराणे तुझे आराधन करता जिव्या बोंड्या स्वादिक शब्द जिव्या बोंड्या स्वादिक शब्द तुझे आराधन करता आवानी मोचे सगळे घराणे आराधन करता हालेलुया आराधन हालेलुया आराधन हालेलुया आराधन हालेलुया आराधन हालेलुया बहु पवित्र सक्रमता मुखार मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमी सोम्याचें आराधन करूंक आमी हांगासर आसा सोमी आमचे संगी आसा त्याकडे आमी खंयसर आसा थंयसर तावन आमच्या काळजांत तावन सोम्या आमच्या सोडवणदाराक अर्गां दिव्या काळजांत तावन आयचो सगळो दीस आमच्या मुखार आशिल्लो आनी आतां ही रात आमच्या मुखार आसा आख्या दिसा आमकां सोम्यान राखला आनी सांबाळला आनी ह्या घडये संजेच्या ह्या वेळा ताच्या मुखार आमी आसांव सगळ्या दिसाचें आमचें वजें सगळ्या दिसाचें आमचें बरें करण्यो आनी वायट करण्यो सर्वस्व आमच्या माथ्यार आसा आमचो आत्मो सर्वेस्परा मुखार आमी दवरता आसतना ह्या घडये बोबय सक्रामेंताचें आराधन आमी करया कित्याक ही निमाणी घडी आयच्या दिसाची आनी मुखार आमी न्हिदोंक वता आसतना सोम्याचें आराधन थोडे वेळ आमी करया हो जावन आसा भोव मोगाचो आमचो दिसाचो वेळ कित्याक ह्या घडये आमकांच आमी समर्पण दिवन सोम्याचें आराधन करता आसतना सोम्याक आमच्या जिवितांत आपयता सोम्याक आमच्या कुटुंबांत आपयता आमच्या घरांत आमी ताका स्विकार करता आनी मागता की सोम्या आयची रात आमकां पाशार करूंक बरें न्हीद फावो करूंक
स्वस्त आमी न्हिदोंक सर्व खंती बेजार येतान पयस रावंक आनी फाल्यांच्या दिसा सकाळीं उठता आसतना आमी मस्त फ्रेश जावन उठोंक कसलेच भिरांत दोश नासतना तुजे मुखार मळपळोंक आमी उठोंक सोम्या लागीं आमी मागता सोम्याक आमी अर्गां दिवया काळजांतावन मी खंयसर आसा थंयसर दोळे धांपा तुमचे हात तुमच्या हृदयाचेर दवरा तुमच्या काळजांत आसच्या जेजूक अर्गां दिया आराधन करा सोम्याची स्तुती करा आयच्या दिसा मेजर जावन कितें तुमी केलां कितें तुमच्या उडासाक येता उडास काडा सकाळीं तावन ह्या घडये पर्यंत आयच्या दिसा म्हत्वाचें कितें म्हूण तुमी केलां कितें जालां कितें घडलां तें उडास काण सोम्याच्या हातीं समर्पण दिवया जावं पुरो बरेंपण जावं पुरो आमी केल्लें वायट कितेंय तें आसूं सोम्या मुखार दवरा कित्याक सोम्याची नदर तुमचे तावन कितेंच पयस ना तो दीस आनी रात तुमकां पळयता तुमचें काळीज तो पारखिता तुमच्या काळजांत कितें जाता तुमच्या मनांत कितें जाता कितें तुमी चिंतात तुमचें इंटेंशन कितें सगळें जेजू जाणा ह्या घडये भियेनासतना ताच्या मोगांतय आमी फाटीं येवया हो दीस संपलो म्हणटा आसतना जें कितें आमी उणेपण दाखयलां आयच्या दिसा खंयसर दुसऱ्यां दुखयल्लें आसा हें सगळें जेजूच्या हातीं समर्पण दिवन सांगया सोम्या म्हाका बोगोस म्हजी काकुळट कर हांवें नेणारपणान केल्लीं सर पातकां हांवें जाय म्हणून केल्लीं थोडीं पातकां सोम्या ह्या घडये म्हाका बक्षी ह्या घडी न्हिदोंक वयच्या फुडें आमी सोम्याक उडास काडन किर्तन 18 वर्स 1 साम 18 वर्स 1 थंयसर अशें बरयलां सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बोळ सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बोळ कितल्या अपुर्बाचें उतर हें सोम्या मुखार आमी आसतना इतल्या कॉन्फिडन्सार आमी सांगता सोम्या हांव तुजो मोग करतां कित्याक तूं म्हजें बोळ हें किर्तन आमी म्हणया ह्या घडये तुमच्या लागीं बायबल आसा जाल्यार दया करून उक्ते करा हर एक उतर आमी सांगता आसतना सोम्या मुखार आमच्या काळजांत तें आमी म्हणया किर्तन 18 सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बोळ सर्वेस्पर म्हजें खडप म्हजें कोटें म्हजो सोडवणदार म्हजो देव म्हजें खडप हांव ताका शरण येतां म्हजी ढाल म्हज्या तारणाचें शेंग म्हजो बोरूज सर्वेस्पराक स्तुती फावो ताका हांव ओलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता मरणाच्या लारांनी म्हाका वेडो घालो विनाशाचें आवर म्हजेर आयलें पातळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवड घालो मरणाचे पांस म्हजे मुखार आसले म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली आपल्या मंदिरांत तावन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू ही रात पाशार करूंक देवाची ससाय मागता आसतना आमी मागया आनी माणे पोवटी सोम्या लागीं थोडी गरजो आमी सोम्या मुखार दवरया देविका कुळतेक आमी समर्पण दिवया प्रत्येक जावन जायत्या जाणांनी कमेंटांत मागण्याच्या वेळा तुमची गरज सांगल्या जायत्या जाणांनी जायत्या दिसांत हांव थोड्या गरजां पासत मागोंक तुमी विनंती केला ह्या घडये आमी सगळीं जीं कोण ह्या मागण्यांत सांगाता मेळ्ळ्यांत हांवें उल्लेख करच्या ह्या विरत्या पासत मागा कित्याक जायतीं जाणां विविध कश्टांनी संपडले आसात प्रत्येक जाण भुरग्याच्या देण्या पासत मागल्लें आसा जायत्या जाणांनी तांच्या जिवितांत अर्थीक संकश्ट आयल्यात फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसा कोणाक दिल्ले पयशे फाटीं येनासतना मस्त देदेस्पर जाल्लीं आसात किडनीचे प्रॉब्लेम जावन दिसान दीस नित्राण जावन घरांत तांकां सांबाळूंक जायनासतना कश्टांचे आसात तांचे पासत आमी मागया थोड्यांनी ऑटिझमाच्या भुरग्यां पासत मागोंक सांगलां कित्याक मस्त कश्ट ते आसात प्रत्येक जाण तांकां सांबाळूंक आवय बापायक दैवीक बोळ आनी सकत
पवित्र आत्मा तांकां दिवं दी म्हूण मागया आमी विविध रितीच्या एन्झायटींत आसात, पॅनीक अटॅक्स जावन आकांतून पडचीं आसात न्हिदेच्या वेळा, न्हीद पडनासतना रातीक मस्त कश्ट जे आसात तांकां स्वाम्याच्या देवी काकुळतेक आमी समर्पण दिवया. ससनाच्या बापा हांव तुका पठयतां तुज्या अती मोगाच्या पुताची आमच्या स्वाम्या आनी सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण पण च्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या परिपूर्ण पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाश्चावा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमरा आमचे आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमरा आमचे आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमरा आमचे आणि सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अक्रेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर, तुज्या हजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका भोवंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांत म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हज्या मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांत घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळत कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळत कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. Sacrament, soli, o